तुमगेलागी निमगून घेता आता आजी 8 अध्यायाचे समरी सांगू का यथासची हिज ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजी तत्पशी फुडे हांव ऐकलेले स्वल्प सांगूक मुगेले सना एक प्रयत्न करता 8 अध्यायाचे आरंभांतू अर्जुन कृष्णाक 8 प्रश्न निमगिता तंतु 7 प्रश्नाक फस्ट 2 श्लोका भितरी देव उत्तर दिवन मागीर ते लास्ट प्रश्न मस्त इम्पॉर्टंट आसा आमकां मरण कालारी कृष्णाल स्मरण येवका जाल्यार आमी कसं करता म्हणून अर्जुनान प्रश्न कसं करता म्हळ्यार आमी सुरदुकून कृष्णाले स्मरणे भितरी तेगेल सेवे भितरी तेगेल भक्ती करून अनन्य भक्ती शरणागती कृष्णाक पूरा करतर बोका ते सोडून आमी कृष्णाल स्मरणे त्या वेळार येवका म्हळ्यार साध्य ना मूर्च वेळार सगळे जल्मा भितर कृष्णाले उडगास काणातल्यार त्या वेळार खंडित देवाल स्मरण येना त्या खातीर आमी सान प्राय दुखूनच चेडवांक ह्या विशया भितर सांगून तांणी थोडे पूण हे विशय तांकां कळू तशी आमी हावसून प्रयत्न करता आनी तांकां आमकां तरी कितें गुंतनाशिल्लें असो 55 वर्स म्हणटा म्हाका कळ्ळें तशें चेडवां थोडी आमी वगी मुखार हाडून तांकां थोडे शिकोवन मुखार हाडल्यार मात्र प्रॅक्टीस केल्यार मात्र कृष्णाले विशय कळून कृष्णा वयर भक्ती की प्रीती की येवन येता तशी निरंतर देवाल ध्यान करचेची भक्ती योग म्हणून सांगिल्लें आसा इंद्रियाक निग्रह करून देवा लागी देवा वयरीच मन दवरता तेन्ना मरण कालारी तोच आमकां हात धरून आपणाल धामाक आपोवन व्हरता जाल्यार सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की नाम जप करता देवाल नाम जपा इतली इम्पॉर्टंट कसलेय ना 3 युगां भितरी याग यज्ञ तपस्स पूरा केल्लें तितले फल खाली नाम जप केल्यार मेळटा जाल्यार ते नाम जपा भितर आमकां निश्ठे येवका जाल्यार आमी सिन्सियरली भक्ताक कसले पुरा गुण जावका नम्रते सहनशीलते देवा वयर भक्ती देवा वयर पूर्ण विश्वास हे पूरा आयल्यार मात्र आमी नाम जपा भितर सिन्सियर जावन जप करूं जाता आमकां प्रभुजीन माताजीन सकट म्हणल्या म्हणजे 24 घंट्या भितर 2 घंटे आमी सकाळी उठून जप तरी केलो म्हण जाल्यार 22 घंटे देव आमगेले चंदायन व्हरता म्हणून सांगिल्लें आसा तशी आमी ते मना व्हरून घेवन सगळ्यांनी नाम जपाक इम्पॉर्टंट दिवका कर नातेल्यांक कर म्हूण सांगता वताय करून जावचे विशय नाही हे जाल्यार देवान अनुग्रह केल्यार देवा लागीं आमी सूर्य प्रार्थना करता तेन्ना देव ते जायत कर आसता तशें करता दृढ विश्वास कृष्णा वयर दवरून भक्ताल संग प्रसाद सेवने आनी प्रभुपादांनी बरे गेले बुक पुरो वाजून घेवन आमी आध्यात्मिक मार्गारी रघुर मुखार वतना कृष्ण आमगेले वयर खंडीत अनुग्रह करता मागीर पयलीं माताजीन सांगलें वराह रूपी परमात्मान भूदेवीक आश्वासन दिला की जीवन पूर्ती मुगेल भक्ती सेवेल आशिल्ले भक्तांक हांव मरण कालार तो खंयचेय अवस्थेर आसल्यार ओडना हांव ताका मुगेल धामा व्हरता म्हूण सांगून म्हणून आमी ओवर कॉन्फिडन्स जावन सोडूना खंयचेय वेळार आमगेलें पतन जावचें साध्य आसा निमित्त आमी निश्ठेरी भक्ती करता देवाले म्हणून म्हाका कळ्ळें सांगता आतां आज आमकां समरी सांगू येवचे प्रभुजी गेले एक सना इंट्रोडक्शन करता हिज ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजी हांगेल कार्मिक नाव जी रमेश कामत हांनी केरळाचे पय्यनूर जिल्ह्याची रिटायर्ड कॅनरा बँक एम्प्लॉई आता बेंगलुरा भितर लोकल टेम्पलांत तो मस्त सेवा करता आसाची आनी आमगेले भागवत पुराण कोंकणीचे मस्त पुरा कार्यक्रमांतू आनी सेवा दिता आसाची
आणि हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराजांगे लागी आणि दीक्षे घेतला. अंक दोग जण चेडू एक चेल्लो एक चिल्ली चिल्ली कीर्तननी म्हणटा आणि स्वामी आणि तिशेचे प्रभुजी सकडी कीर्तनेंतू कोंकणी कार्यक्रमांतू एकादशी सेशनांतू पुरा पार्टिसिपेट जावन मस्त देवाल सेव करता सचे अंका हांव हरे कृष्ण महामंत्र सांगून स्वागत करता. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. प्रभुजी तुमको दंडवत प्रणाम, तुमको स्वागत है. हरे कृष्णा प्रणाम. आता आमगे माताजी ने आज समोर पुरा सांगून दिला आणि सगळ्यांनी या अध्यायाच्या श्लोक सगळे पारायण करून चंद्रून पारायण करून दिले. जेव्हा अब सूर करते पुढे सामने का प्रार्थना हिरी मंगलाचरण करून स्टार्ट करता. जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरवन चारी जय यमुना तीरवन चारी. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाश स्वामिनिधि नामिने नमस्ते आचार्य पदाय निधाय कृपोदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामधारिणी. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तरणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. भगवद गीता स्वबोधिनी क्लास अंतु सकलांगेला हार्दिक स्वागत सुस्वागत. अंग उपस्थित ज्ञानशील सकळे भक्तजनांकै मिगेला साष्टांग प्रणाम मगरांक साष्टांग प्रणाम आणि दक्रांक अनुग्रह दीचा कसरा हम देवाला मागता मगरांक अनुग्रह दीचा मागता. आयच्या या सेशन हे क्लास म्हणजे 8 अध्याय भगवद गीता 8 अध्याय त्याच्या शीर्षकाची परमपद प्राप्ती देर अटेनिंग दी सुप्रीम म्हणून सांगला कसं होतं अर्थ परमपद कसं होतं. परमपदम सांगणारी आमच्या आध्यात्मिकला सांगतो परम ज्ञान पदवी ते वैकुंठ वैकुंठांतो आम्ही परतून सुद्धा गोइंग बॅक होम बॅक टू गॉडहेड. आता ते अर्थ तर या अध्याय का 8 असं विभाग केलेलं असत त्या सुबोधनी या प्रकारा. तशी त्या स विभागा가 स फॅकल्टी मेंबर्स आणि त्याचे क्लास गाळलेले असत. त्यांनी तंगतंगला सामर्थ्य प्रकार नैपुण्य प्रकार तंगतंगला व्यक्तिगत ज्ञान ते स्टाईल ते शैली ते रीती त्यांनी त्या क्लास बरे चंदुको काणू त्याचे अर्थ पुराय संबंधीचा प्रयास केलेला असा. त्याची म्हाका
ताजे अर्थ एक सांगचे वचना रिपीट करचे वचना कळवा वचना तशी ताजे मुखार आमी ताजे एक अवलोकन दिता सांगणे का निश्चित संक्षिप्त आशिल्लें विवरण दिता तुमकां ते अध्ययन कसं आसा कसं केलें आसा सांगता तशें ताजे मागीर हांव ताजे आशय कसो म्हणून सांगता अशें म्हळ्यार ताजे सबस्टन्स कसलें सत्ता कसलें म्हणून सांगता तें बरी इम्पोर्टंट जें आसलें प्रधान जें आसलें हें अध्याय म्हळ्यार अधिक प्राधान्यशील एक अध्याय येता कळवा भगवद्गीतेन अध्याय आमी ते आमकां कसं बरें जावं तें कशें मेळचें अशें ते अध्याय तेंचे अत्यंत महत्वपूर्ण आशिल्लें एका अध्याय हें म्हणून आमी मनान करता कळवा आतां तें अवलोकन मुखार सांगून मागीर तें ताजें सत्ता कसं म्हणून सांगता तें मस्त प्राधान्य आशिल्लें आतां एक दोन चार जाय श्लोक एक भाग केल्लो आसा ते भागाचे बलराम किंकर प्रभुना ताजे पुराय तुमकां सांगून दिल्लो आसा तांचो कसो आसा म्हळ्यार कृष्ण भगवंतू अर्जुन लागीं 8 प्रश्न दिता क्वेश्चन्स ताजे जवाब दिता अर्जुन निमगिता कसो म्हळ्यार किं तद्ब्रह्म किं अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदेवं किं उच्यते अधियत्न कथं को अत्र देहे मधुसूदन अधियत्नं कथो अत्र देहे मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं नियोसी नियतात्मति म्हणून सांगितलं आसा कसं तेजो अर्थ ब्रह्म म्हळ्यार कसलें हें पुरो आमकां कळ्ळें गेलें ना अर्जुन कोणाक निमगिता अर्जुनाकूच ते निमगिता अर्जुनाक मोखान गेल्लो कृष्णान आनी आमकां भितर अर्जुन निमगिता प्रोसिडींग ऑल पीपल कळवा आमकां अत्य हें आशिल्लें आमकां निमगिता ब्रह्म म्हळ्यार कसलें 8 क्वेश्चन निमगिता 8 क्वेश्चनांक ताजें उत्तर संपूर्ण जालें पुराय अध्यात्मीक जें आसा ज्ञान आमकां सांगूं कळवा महत्वपूर्ण जें आशिल्लें अध्याय म्हणून सांगिल्लें आमकां सुद्दां पुराय म्हणावता कळवा आमी श्रद्धेर आयकूय जाल्लो हाजे आमकां आमी कसं करता कसं आमी कसं लागा हांगा आयलांची कसं आमी कोर्ट गेल्ले आमी कशी परतून वापस वचचें म्हणून आशिल्लें कार्य पुराय आमकां खंय वचचें आमगेले घरा वापस कळवा तें आध्यात्मीक तरी ब्रह्म म्हळ्यार कसलें कसलें अध्यात्म म्हळ्यार कसलें तें दोनीचे कर्म म्हळ्यार कसलें इम्पोर्टंट कर्म कळवा कर्म म्हळ्यार कसलें मागीर अधिभूत म्हळ्यार कसलें अधि म्हळ्यार अधिभूत म्हळ्यार भूतांक गेल्यार अधिपी नाल्यार भौतीक लोकांचे अधिपन म्हणून सांगता अधिप म्हळ्यार ताजे इशू म्हणून सांगल्यार ताजे कंट्रोल कळवा अधिभूत मास्टर म्हणून सांगता अधिप म्हणून सांगल्यार मास्टर म्हणून अर्थ कंट्रोलर म्हणून अर्थ इशू म्हणून अर्थ अधिदेव देवांगेले देव म्हळ्यार देवांगेले अधिपन कोण कंट्रोलर कोण देवांक कंट्रोल करचे कोण अधियत्न म्हळ्यार कसलें यत्नाचे ते भोगता कोण अधियत्न म्हळ्यार कोण ताजे यजमान कोण मास्टर कोण मागीर ते अधि यत्नाचे ते अधियत्न देहान तूं खंय रपता खंय तो रपता प्रयाण काले म्हळ्यार प्राणू हे देहान तूं सोडून वतना प्रयाण करतना आमी तुगेली उड्डास करची कशी कोणाली उड्डास कृष्णाली उड्डास करची कशी हे उड्डास म्हळ्यार आमी कशी तुका कळचें कशी उड्डास करचें कळवा तें आतां तें इम्पोर्टंट जें आशिल्लें क्वेश्चन्स आमचो गेल्ले आसा कळवा तशी ते दोनी एकाचे पार्ट तशी जाता ते लास्ट क्वेश्चन आसा न्हू प्रयाण काले आमी हें करतना दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पोर्टंट मस्त महत्वपूर्ण जें आशिल्लें प्रधान जें आशिल्लें कार्य ते पुराय चर्चा केल्ले आसता कळवा ते मागीर ताजे हें सप्ताक ताजे हें दिसांचें कसं म्हणून मागीर हांव सांगता कळवा तशी दोनीचे पार्ट दोनीचे भाग 5 2 8 जायचे श्लोक ते आमगे रेवीपती दामोदर दास प्रभुना ताजे क्लास काडलेले आसा कळवा मागीर ताजे तांतू आशिल्लें कसं म्हळ्यार मरण वेळार म्हळ्यार प्रयाण काल
कृष्णाक उद्गास करचे कशी कळवा अंधकाले च मामेव स्मरणत्वा स्मरणत्वा कळेवरम सांगितलं ते श्लोक कळवा कृष्णा उद्गास करचे कशी उद्गास केल्यारी कसं येता उद्गास केल्यारी कृष्णाक प्राप्त तशी तशी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट जे असेल का हे आता मस्त प्रधान असेल एक विषय येत ते विषय चर्चा केलेला असा मगर मरण वेळारी खंयच्या उद्गास केल्यारी खंयची येता तो कसं प्राप्ती येता म्हणून ते ती शरीर सोडच्या वेळारी एकलाग कृष्णाक उद्गास करता उद्गास करू का जाल्यार आमकां आमगे कार्य साध्य जाता आमकां हांगसून लोकांसून दुःखपूर्ण जे अशें लोकांसून आमकां मुक्ती यावं म्हणून तेच ताका अभ्यास आमी करता मरणानंतरी ताका मरणानंतरी ताका खंयच्या वेळा आमी उद्गास केला ताका तो प्राप्त जाता म्हणून तो या पाठांतून या भागांतून विभागांतून सांगिल्लें आसा ताजेर सुपुरा तुमकां सांगून दिलें आसा आनी कसं म्हळ्यार तिनी जे पाठ तिनी हे पाठान उदोरून तयार जावन आशिल्ले श्लोक 9 to 13 माधवचरण प्रभु दासान दास प्रभू काढलेले असते तातूंत कसं सांगिल्लें आसा योग मिश्र भक्ती भक्तीनी कृष्णाले उद्गास करचे ते विशय ते चर्चा केले मागीर 9वा श्लोक सांगता कृष्णाक उद्गास करूंक कलत आशिल्ले मार्ग कवी पुराण मनुशास्त्र आणि तशी 9वा मार्ग सांगिल्ले असते ते विशय जावन माधवचरण प्रभू सांगिल्ले असते मागीर 10 to 13 षटचक्र योगाचे परिणाम आणि ताचे क्रम ते पुराय चर्चा केल्ले आसा ते डिस्कस केल्ले आसा तशें तेच आमचें केल्लें मागीर हांव तुमकां सांगिल्लें आसतना विशय हांव कसलें हांव तें विवरण करना म्हळ्यार तुमकां आनी रिपीट जावन मस्त तुमी पारायण केल्लें आसा आनी ताजेर खूब प्रसंग दिल्लो आसता कळ्ळें तशें जावन प्रत्येक जावन सांगना जाल्यार मागीर हांव तें काण सांगता खंयचे खंयचे वेरी इम्पॉर्टंट जावन आशिल्लें मागीर फोर्थ पार्ट 14 to 16 श्लोक ते विजय गोविंददास प्रभून ताजें विवरण दिल्लें आसा तुमकां सांगून दिल्लें आसा तातूंत कसो आसा परिशुद्ध भक्तीनी कृष्णाक उद्गास करची कशी ते कार्य ते विशयी चर्चा केल्लें आसा मागीर केवल भक्तीनी सरळ जावन कृष्णाक प्राप्त करची कशी तसले भक्तांक पुनर्जन्म ना सकळे सर्व गुणांचोय पुनर्जन्म ब्रह्म पुनर्लोक पुनरावर्तन अर्जुन मामपेते पुनर्जन्म कोण पळय म्हाका प्राप्त करता ताका पुनर्जन्म ना म्हणून सांगिल्लें आसा ते श्लोक व्हेरी इम्पॉर्टंट 14 to 16 श्लोक सांगिल्ले आसा कळ्ळें तातूंत प्रधान जे आसा अनन्य चेता सततम योमां स्मरन् नित्यशा तस्याहं सर्वप्रता नित्ययुक्तस्य योगिनः म्हणून सांगिल्लें आसा ते व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट श्लोक कळ्ळें केन्ना आमी सतत उद्गास करता कृष्णाला पावता गेले ते बरोबर सांगिल्लें आसा मागीर 17 to 22 श्लोक फिफ्थ पार्ट कळ्ळें फिफ्थ पार्ट सांगिल्लें आसा पंचायती विभागांतून ते कोण केलें ते पूर्ण प्रेममयी गोपी दासी माताजी तांणी काढलेलें तें कळ्ळें भौतिक लोकांतून भौतिक लोक म्हळ्यार ते चर्चे विशयी भौतिक लोक आनी आध्यात्मीक लोक आनी ताजे विवरण दिल्लें चर्चा केल्लें आसा ते 19 श्लोक सांगिल्ले आसा भौतिक लोक आनी तांतूंत आशिल्ले बद्ध जीवात्मा ब्रह्मालय ती वस्तू कशी आरंभ जाता ब्रह्मालय रात्री म्हळ्यार कसं जालें मागीर ताजें ज्ञान दिल्लें आसा तिरो भोगतना रात्री आरंभ जातना सकळी जी वयतर भाव जाताची आरंभ जातना सकळी भायर येताची तशी सांगिल्लें तशी ब्रह्मालय ती वस्तू कितले 4 युग into 1000 मिन्स कितले तितले एक दिवस तशी 7 दिवस एक वीक 1 वीक एक महिनो म्हळ्यार 30 दिवस तशें 30 दिवस एक महिनो ब्रह्मावल्या तशी 12 महिने ब्रह्मावल्या एक वर्ष कळ्ळें तशी ब्रह्मावल्या 100 वर्ष आयुर्दायक आसा ते 100 आयुर्दायक म्हळ्यार कितले गेले आयुष्काल कितले गेले 3,40,000 crores 11,40,000 कोटी भौम वर्ष आता ब्रह्मावल्या एक आयुष्काल आमची इमॅजिन करूं जायना
तशी ब्रह्मलोकांशिले आयदर्गेनिक भूलोकांशिले आयदर्गेनिक मस्त व्यत्यास आसा म्हणून आमी मनान करून दे हांगा दिलेले कळवा कसं म्हणून मनान करून त्यावेळी आनी 20 to 22 श्लोक 20 to 22 श्लोकांश अनन्य भक्तीनी एकलाग कृष्णाला होगू एकलाग कृष्णाला अक्षर म्हणजे अनश्वर ज्यामुळे कृष्णाला होगू प्राप्ती होती कशी मग तो या लोकांतू प्राप्त चालला म्हणजे येशू या लोकांना वापस परतून येण्याची चीमू अशी चर्चा केलेली असतात मग संच पाठ लास्ट पाठ सांगितलं असा 23 to 28 श्लोक मथुरा माता देवकी माताजी ना माताजी सांगितलं असतं कळवा लायक करून तंतु कसं चर्चा केले कसं कृष्णाग प्राप्त करून का अशिले परिपावन भक्तीचे महात्म्य अतिश्रेष्ठता श्रेष्ठता कसं म्हणून चर्चा केलेली असतं 23 to 26 श्लोकांत प्रकाशांच्या मार्गांतून प्रयाण केल्यारी जीव सोडलेली तो येता एक ज्ञानी योगी कोण गेल्यारी ताका ते वेळार शरीर सोदून तो मुक्त जाता वापस परतून येना जाल्यार कळकावटेन गेल्यारी कळकावटेन कोण म्हणून वता तांची योगी वता तांची मेला तांची योगी वता बळा ते योगीका वापस परतून या लोकांतून येवका येता जन्मजेन येवका येता म्हणून सांगितलं असं 27 to 28 श्लोक सांगता कळवा म्हणजे भक्ती योग ये बाधक ना तांणी केला केन्नाय कृष्णालयाचे विचार करून आशिल्ले जनांक केन्नाय प्रकाश मेळटा तेंची तांकां ते नोवरीस करता भक्ती योगी एक कृष्ण भक्ती योगी कृष्णालय परमधाम ताका कृष्णधाम ताका प्राप्त जाता प्राप्त करून जाता मागीर तो ह्या लोकांचो केन्ना केन्नाकय परतून येना म्हणून ते समाप्त जातले तशी ते समाप्त जाता ह्या श्लोकाचे पुराय ताजे सबस्टन्स ते सारू आशय कसो म्हणून हांव आतां तुमकां सांगून दिता आता अध्यायाचे ते आशय ते उद्देश कसं म्हणून तुमकां सांगुया म्हणजे कृष्ण ज्ञान आमकां मेळचें हें अध्याय कृष्ण ज्ञान आनी मात्र हें गेले वैकुंठाचे आध्यात्मीक लोकांचें ज्ञान आनी तो आमकां हें चॅप्टरांचो मेळटा ते 7 अध्यायासून ते सुरू केला कळवा सुरू केल्लें आसा तसं जाल्यार आमी परतून म्हळ्यार हे जीव सुद्दां आसले बद्ध जीव आमी हे लोकांचो येवन भौतीक लोकांचो येवन आमी मस्त कश्ट भक्त आसच कळवा आमी भौतीक लोकांक कसं आयल्यांची कसं आयल्या म्हणून मुकूत ना आतां कसं उदास ना कसं आयल्यांची आमी कश्ट भक्ताची ते सगळ्यांक म्हणटा सगळ्यांक कश्ट आसा कळवा कश्ट आमी भक्त आसच ते कश्टा कसं निवृत्ती म्हणून कोणाकय आमकां सांगून जायना कळवा कसं कर काम आमकां कसं सांगून जायना आमी कशी परतून आमकां कश्ट निवृत्ती जेवा केल्यार परतून रावची म्हणून आमकां सांगिल्लें आसा गोईंग बॅक होम बॅक टू गॉड हॅड परतून आमगेले घर लागीं वापस परतून वचुका तशीच आमगेल्या परमपिता जे श्री कृष्णा लागीं आमी परतून वचुका वापस वचुका म्हणून सांगिल्लें आसा आमगेले घर लागीं आमगेले ओरिजिनल घर खंय वैकुंठ आदि जें आसलें घर मौलिक जें आसलें यथार्थ जें आसलें निजी जें आसलें घर कळवा रियल घर तो वैकुंठ ते आमकां सगळ्यांक वर्ग दिल्लें आमगे रियल पिता समशील पिता कोण परमपिता कृष्ण म्हणून आमकां करता सगळ्यांक ते म्हळ्यार सैद्धांतीक जें आमचें विवर सगळ्यांक आसा आमी सगळें व्हड बुद्धिशील जें नाका आमकां पुराय विवर आसा जाल्यार प्रावर्तीक करनाचें ते प्रावर्तीक करूंक म्हळ्यार ते अभ्यास करूंक मातशें जाता तें आमगेलें दोश आमी मनान करून केलें कार्य एक कार्य प्रधान हें आसलें कार्य मुख्य विशय कसो म्हळ्यार आमी आत्यंतीक मौलिक जें न्हू वैकुंठवास जें आशिल्लें आमगेले परमपिता कृष्ण म्हणून आमी म्हणून आमकां वर्ग दिल्लें आमगेले दुख्खाक कारण कसं जालें दुख्खाक कारण कसं म्हणून करता आमी कसं केलें वैकुंठ सोन आयलींची कृष्णाक सोन आयलींची ते आमगेलें कशी सोन आयली दिक्का सोन आयलींची
ప్రభువాదరాన పుస్తకం కాలికి పోయిరికినాక ప్రభువాదರ लेका लेक्चर आयकल्ले प्रवचन आयकल्ले ప్రభువాదರ सांगिल्ले इतनीमचे हे जीव सगळे भोगती गेलो काय यांना कष्ट पडताच कारण कसं रे मनुष्य ते कळवा कारण कसं रे मनुष्य हे इथे म्हणारे आम्ही कृष्णागा दिक्का सुनायचे आमका एक मोह असा कसं म्हणारे कृष्णाक सोनो सेपरेट फ्रॉम कृष्णाक सोनो कृष्णासून विभिन्न जावन एन्जॉय करता भोगता जेव्हा भोगूगा आम्ही कसं सुख भोगूगा म्हणसली इच्छा अति कठीणम ज्या असली की इच्छा तीव्र इच्छा अशी नेमती आता आमका या लोकांना येवपाची कळवा तशी ते आम्ही मनान करता ते आता आमच्या दुःखाक कारण म्हणून प्रभू वाजरो सांगता कळवा सांगितलं सर प्रभू असं बुकान सांगितलं असतं आम्ही समाजिक क्रॉसियान पुरावा जीवन मनान केलेलं आमचं ते म्हणा होता सकडे शास्त्रांत पुरा सांगितलं असतं सकडे आचार्य जनानं सांगितलं असतं सकडे गोस्वामी पुरा सांगितलं असतं सकडे भक्तांनी पुरा सांग सगळ्यांक कळतं कळवा जाल्यार आम्ही ते प्रावर्तीक करता येयल्यार कसं करता म्हणून कार्य आता आमकां कळपाक जाय ते आमचो अध्यायान आमकां कळता तशे जेन्ना दुःखाक कारण कृष्णाक आमी सोण आयिल्ली विभिन्न जाण आयिल्ली निंतता सोण आयिल्ली निंतता म्हणून आमकां आतां सांगिल्ल्या प्रकार तुमकां कळ्ळां कळवा म्हगे अनुभव हांव सांगता कसं म्हळ्यार कितलीं जाणां म्हजे लागीं आयिल्लीं आसा जेव्हा म्हाका कविजी ते म्हाका अण्णा आनी मामू आनी सांगून कसं मामू सांग सगळे येताच म्हाका रिलेशन्स आमी केल्या बंधू जन पुराय येताची मिंगरजेने पुराय येताची म्हळ्यार आदी आली हांव चली वरस नव्हता म्हणजे कोण म्हजे लागीं येताची निमूजा कष्ट निवारण कळवा कसं करता आमी पुरा कष्ट एक तर आसले फलग तर आसले कष्ट सांगून जेवण ताका परिहार कसं करता आमी म्हणून तशें तें आयकून म्हाका मस्त खरी ताप आयलो मस्त दुख्ख आयलें भितर जावन एका घरांत पुरो आयकत म्हाका मना भितर ते कोसून आयलें म्हणून सांगता तशें कोसून आयलें म्हाका मला द्रवजान गेलें मन तशे कडेन एक तशी हांव हें करतना म्हाका मनांत एक विलाप गाण विलाप पंक्ती सकता आयल्या हांव कसं केलें म्हळ्यार बैसून एक 10-20 पंक्ती बरोवंक घाल्या कळवा म्हाका तें मनासून सगळ्यांक बरोवं जायना म्हाका तें म्हणून सांगून तशें हांव हें केलें म्हाका तें आतां पुराय उदास ना जाल्यार हांव ते ಸ್ವಲ್ಪ उदासाचे पंक्ती हांव तुमकां सांगता एक मिनट कळवा बरयलें आसतना तूं एक पंक्ती फस्ट स्टार्ट येतना जी हांव बरयलें कसं म्हळ्यार हे मुकुंद हे मुरारी हे दयालु हे मुकुंद हे मुरारी हे दयालु आनी तू कृष्णाक मस्त नांव आसा एवढा हांव कसं एक मुकुंद म्हणून सेलेक्ट केल्लें तें तुमकां कळटा मुकुंद म्हळ्यार मुक्त जाय सकल कश्टांसून मुक्त करचो असो मुकुंद सांगता हें मुक्ती प्रदान सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः वेद संगीत आसा तशें रितीन ती म्हाका तें उदास आयलें म्हळ्यार हें पुराय म्हाका उदास म्हळ्यार प्रभू बुक्स पुरा वाचून व्हड व्हड तांगेल्या प्रवचन आयकून आनी देव हांगेले महाभक्तांगेले हे प्रवचन बुक्स हे प्रवचन अशें बी बरयतले ते एक साक्षात्कारांसून म्हाका ते एक वेगळे श्रेष्ठांसून हांव बरयलें तें पंक्ती कळवा अशी बरयलें न्ही कळवा तशी मुरारी म्हणून सांगलें मुरारी म्हळ्यार आमगेले भितरी मना भितरी मस्त शत्रू आसा आमकां काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सरी इत्यादी हे शत्रू सगळे ताका वध केले शिवाय ताका भायर केले शिवाय आमकां सूख मेळचें वचना आमकां वैकुंठांत वचच्या वापस परतून तेंची ना तेमती मुरारी असुराक दिवस्मरण निमती वध केले निमती कृष्णाक मुरारी म्हणून नांव येयलें तशी आशिल्ली मुरारी कदां हांव पळयलेलें आमकां पुराय वध घेवन सोडी कळवा म्हाका मुक्त घेवन सोडी तेमती मुरारी म्हणून नांव येयलें दयाल म्हळ्यार कळटा आमकां कृष्ण म्हळ्यार महादयाल वत कळवा ते दयाल आमी आपयले
ما كورسون ما يعني भितर ये असं दुःखारी अशी अपैल कळवा तशी हे मुकुंद हे मुरारी हे दयालु कसं लागा पहिलं मला आम्ही अपराध केले कृष्णा हे देवा अपराध केले कसं चुकी केली आम्ही कसं ते चुकी अपराध 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 केले अपराध अपराध केले देवा अपराध 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 केले अपराध अपराध केले देवा कसं अपराध केले नाही अपराध केले तुक सोणो आयलो हावा तुक सोणो आयलो हावा दिका सोणो आयलो देवा तुक सोणो आयलो हावा दिका सोणो आयलो देवा घर सोणो आयलो हावा वैकुंठ सोणो आयलो देवा तुगेल हात सोणो आयलो तुगेल हात सोणो आयलो मायाल हात धोनो आयलो देवा कसं केलंय कृष्णा हात सोडला मी आणि माया हात धरलाय त्याची ताई फल कसं गेलंय माया भक्त जल्लो हावा माया भक्त जल्लो हावा दुःख भक्त जल्लो देवा माया भक्त जल्लो हावा दुःख भक्त जल्लो देवा तर यावा ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅದಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಾತು ಸೋನಾಗಿ ನಿಂತಿ ಧಿಕ್ಕಾಸುನಾಗಿ ನಿಂತಿ ಅಮ್ಕ ಕಷ್ಟ ಜಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಬದ್ದಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಯ ತಾಮು ಕುಳ್ಳಿಂಚಿ कळवा कस्य मिनी वरती करते म्हणून बाहेर होती कशी त्या अखेरीचे परिहारो सांगितलाय कृष्णाला की रोग निर्णय केला गेला रे रोग निर्णय केला रे रोग सन्मान केला गेला रे त्याची चिकित्सा ही सुलभ झाली ना तशी रोग डायग्नोज केलाय आम्ही आमच्या कष्टा कारण कसं देवाक सोना येईल निंते कळवा आमगेला वैकुंठ आत्मीय देह आत्मीय लोक सोना येईल आत्मीय देह सोना येईल आम्ही आणि या भौतिक देह स्वीकार केले मी कसं का इंद्रिय सुख भोग अंगेंद्रिय सुख डूपेगे सुखदंगा कळवा समाज इंद्रिय सुख भोग सुखद सुख म्हणून आम्ही सांगता अंगा समाज सुख ना अंगा कळवा ते कृष्ण सांगता तो या अध्याय तो सांगितलं असं भगवद्गीतेत कळवा तो त्यामुळे इट इज नॉट इझी इज म्हणजे सुलभ याची नाही ते कृष्ण हात जोर उच्चा आणि माया हात सोड मायाला हात सोडो जाय ना ते मायाला हात सोडकायला कृष्णाला दया द्यावं तो भगवद्गीता जो 14 श्लोकांत सांगितलं असतंय कसं ते देवी हे गुणमय मामा माया दुरत्य या म्हणून माया का तरण करून कोणाला जायना जरा तरण करची कशी गुणमे मामा माया दुर माम एव ये प्रबुद्धन्ते मायामेतांतरन्ते कोवणपळ मक्का शरणागति यथा कोवणपळ मक्का केदनाय आलोचन करता मद्गतेन अंतरात्मना आम्ही शिकिल संचार अध्याय 47 श्लोकांत अशी सांगितलं नाही तर मद्गतेन अंतरात्मना मिग्गेल मन तुग्गेल मन तू मिग्गेल चिंतक केदनाय कोण सतत केदनाय कोण अशी कोवणपळ तक्क मात्र तक्कत शरणागति मनसंच कळवा शरणागति तशी शरणागती याला सख्यत्र चांगलं सांगितलंय तू गेला मायाला हात सोडून दी मक्का आणि तू गेला हात दी कळवा त्यातच अजे परिहार कळवा आम्ही मायाबद्दल मोह 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 समोह असोची कळवा तशी आम्ही मोह म्हणा कसं समोह म्हणा कसं म्हणून त्याची अर्थ आम्ही समय म्हणून करता ज्याला मात्र आमची भगवद्गीता समय म्हणावची कळवा आधी नाव सांगताय आमची भगवद्गीता म्हणावची गेलेली समोह मोह मला कसं म्हणून कळता कळवा मोहाशी तिथं आमकां भायर वचचें ना कळवा मोह मला कसं चलतंय मोह म्हळ्यार ताच्या मोह म्हळ्यार आमकां आश म्हणून सांगू येता आशा वस्तुधरा आशा फर्स्ट अर्थ तशें मोह म्हळ्यार दुःख म्हणून अर्थ आसा
म्हळ्यार संदेह म्हणून असो, संशय विस्मृती खूप दासनतील जेवचे अज्ञान म्हणून असं, माया म्हणून तसं, मनश्चांजली म्हणून तसं, आश्चर्य म्हणून तसं. म्हळ्यार अर्जुनान युद्ध करना म्हणून युद्ध सगळ्या गांडी पुराय सकल घालला कारण कसं जालें या मोह कृष्णा युद्ध करना म्हणून मोहा नाही म्हणून कसं लाग मोह केलं कृष्णा आमक कितें आमक सांगून दिवचाक विवर सांगून दिवचाक कितें कृष्णान अर्जुनाका मोहान केल्ले. अर्जुन कृष्णाला लागींचो भक्त जाता तशेंच ते भक्ताक मोह येवचे कशी कळवा मोह येवचे ना कृष्णान मोह केल्ले अर्जुनाक मोह येयले कळवा. ते निमती अर्जुनाक मुखार अब्बून कृष्ण आमकां ज्ञान दिता पळय पुता इश्यत कार्य पुराय येद विवरू येद जानकारी आमकां येद ज्ञान कळवा. या तुम्ही अंगयेन पडली येता तुम्ही बापा सच्च केले तुम्ही सकड मी केले पूत चोड वद कळवा. आध्यात्मिक लोक जर तुमकां समाज जागो थंय आता तुम्ही मोहान तशी तुमकां कळना कळवा. तशी अर्जुनाक ते मोहान सोडून वयर करचे म्हणून सांगल्यार आमकां सोडून वयर करचे म्हणून वस्तू कळवा. आमकां वयर करून हे सांगितलें पळय हांगा हे दुरिदाक कारण कसं म्हणून तुमकां कळ्ळें हे. आनी तो पळय भगवद्गीते भागवतांत 555 तू ऋषभदेवान 100 चोडवांक उपदेश केल्लो आसा. कसं तें तातूंत ते श्लोकान सांगता पराभवस्तावत बोध जादो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वं यावत् क्रिया तावदिदं मनोवे कर्मात्मकं येन शरीरबंधा. हा इतलें चंदगून सांगलें पळय. पराभव म्हळ्यार कसं म्हणून पराभव म्हळ्यार सकयल जाल्यार अशी दुरिदा कश्ट प्रश्न हे पुराय आशिल्लें कसं तें दुरिदा 4 तरांचे दुरिदा जन्म मृत्यू जरा व्याधी 4 तरांचे दुरिदा आनी आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि भौतिक जे आशिल्लें तापत्रया मिसरीस सकयल तरां आशिल्लें ताका पराभव म्हणून एक पदांत तांचो पुरा जाल्लो ताका कारण कसं जालें म्हण पराभवस्तावत अबोध जादो अबोध अज्ञान. आता हे कारण हांवें सांगलें न्हय मोह अज्ञान कळवा. अज्ञान जाका कारण ते निमते ते आमी कश्ट भोगताची ताजे विवरो तांकां कृष्ण दिता ते तांचो भायर वचूंक कशी म्हणून कळवा. पराभवस्तावत अबोध जादो अबोधान सुकून अज्ञानान सुकून जात दिल्लें म्हळ्यार जालें ताजे जननी अम्मा अज्ञान हे पराभवाचे अम्मा कोण अज्ञान. ते अज्ञान कसं ते अज्ञान यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वं आम्ही कोण आमगेले कोण म्हणून कोतना आमकां आमगेले कोण आम्ही कोण म्हणून शिरी कोतना आत्मतत्त्वं ते कोतना ते कशें जाता आमी कर्मात्मकं येन शरीरबंधा. आमी कर्म करताची कसं कर्म आमगेले शरीराक नाल्यार आमगेले जे ताका म्हणजे कसं इंद्रिय सुखभोगाक कशें कर्माक आमी आतां वसाची कळवा. ते कर्म करून वसाची ते कर्म आमकां सोडूं जायना कळवा. ते निमती कसं येता यावन्न जिज्ञासात्मत्वं यावत् क्रिया तावत् इदं मनोवे क्रिया मन कर्मात्मकं जाला कर्मांतू आसक्ती जावन बसला कळवा. ते निमती कर्म आतां आमकां आनीक जन्मान घालता कळवा. आनीक जन्मान घालता कितले चंदगून सांगला म्हळ्यार तेच काय सांगिल्लें फर्स्ट पळय कृष्ण सांगता ताजें उत्तर दिता आसा किम कर्मा म्हूण सांगिल्लें आसा कर्मात्मकं किम कर्मा भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संचिता म्हूण सांगिल्लें आसा. ते अर्थ सांगिल्लें आसा म्हूण सांगलां कसं जालें भूत भावोद्भव करो आमकां मागीर शरीर मेळचाक आशिल्लें कर्म तें कर्म म्हूण सांगलां कळ्ळें. तें कसलें कर्म न्हय म्हळ्यार आमी भौतिक इंद्रिय सुखाक कर्म करतना आमी आनीक कर्म बंधनां पडटा. कर्म बंधन सांगल्यार पुनरदि जन्म पुनरदि मरणम पुनरदि जननी षटरे शयनम कळवा. आमकां सांगिल्लें कोण शंकराचार्यान सांगिल्लें आमी कळवा. मागीर आमी जन्मान पडटाची म्हूण अर्थ कळवा. तशें हाका हाजे लक्ष्य प्राप्तीक पळय हे आतां आमची इतली आमचो भायर वचाक जायना म्हणून अशें कार्य आमचो भक्त प्रगणाद सांगता
आम्ही पल्या तरांचे एक्सक्यूज सांगताचे आमकां आमचो कशें वचचें भायर आमी कसले तरांचे हें करून तयार नाचे कसले ओस्टिरिटी करूंक तपा करून तयार नाचे कळवा आमी थोडे एक वेळा च्या गी कापी सोडूंक तयार नाची कळवा हे सगळें सोडटा रे ते सगळें सोडल्यार मात्र एक प्यूर ब्राह्मण जावंक आमी सांगल्यार आमी आमकां करूंक जायना तें कळवा आमी तें करूंक जायना हांव एक वेळा हांगा देवस्थानांतू एक प्रवचन करूंक लास्ट वीक दिसता संडे घेवन म्हाका दिल्लें वैष्णव एटिकेट क्लास तातूंत 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स काडून घेतले कळवा 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स काडून तुमकां 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स कसो जालें no meat eating, no intoxication, no meeting, no illicit sex, no intoxication, no gambling. You see, चार जरा असेल कसला हे सांगला कसला प्रभू आदरांनी इन्सिस्ट केला कोण पळय बघता म्हळ्यार यांतो इसकोण आमचा येयला हे चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स पालन करता जेला माझं ताका कसं येता ताका कृष्णावबोध येता कृष्णावबोधान रब्ब जाता तो एक ब्राह्मण जाता म्हणून सांगू हे फस्ट एक ब्राह्मण जावता मागीर तो प्यूर ब्राह्मण जावता मागीर ते प्यूर ब्राह्मण जाता तो कृष्णा सेवा करता रब्ब करतना कृष्णा सेवा करतना तो वैष्णव जाता तशी जंय वैष्णव प्यूर वैष्णव जावता प्यूर वैष्णव जाल्यार मात ताका परतून तागेले घर लागी वापस वचूं येता कृष्णाला वापस वचूं येता ते ताचें कार्य ताका रेगुलेटरी प्रिंसिपल केला कळवा तशी तापा अनुष्ठान करता कळवा म्हळ्यार ते रेगुलेटरी प्रिंसिपल 4 पिलर्स ऑफ धर्म धर्माचे 4 पाय जाता सांगिल्लें आसा कळवा तपस्यौच्यं दया सत्यम इति पादा कृते कृताः म्हणून सांगिल्लें आसा इति पादाः कृते कृताः म्हणून सांगिल्लें आसा भागवतांत 1 to 17 की ते श्लोकांत सांगिल्लें आसता भागवतांत कळवा धर्माक 4 पाय येता कळवा कसं ते तपा शौच्यम तपा म्हणून सांगल्यार आमी तपा करता तपा म्हणून सांगल्यार ओस्टिरिटी पालन सगळें आमी सांगला त्या प्रकार आमी केल्या मात्र आमकां देवाला वचूं येता परतून वचूं येता कळवा ताका कितें सांगिल्लें आसता तपा शौच्यम म्हणून तपा आमी अनुष्ठान करता येयलें तपा घंटारी एक पाय म्हळ्यार सत्ययुगांत सकयल ब्राह्मण आशिल्ले ब्राह्मण कल्चर आशिल्लें सगळें कळवा त्या ब्राह्मण कल्चर आमी तें सोडलें एक युग येतना ते एक पाय वचून अखेर हांगा कलियुगा येतना एक पाय मात गेले ते कसं तें सत्य मात्र जाल्लें बाकी पुराय ब्रोकन ब्रेक केलें कोणाक ब्रेक जावन गेलें अखेर एक कामात आसा आतां ते एक सत्य मात्र ते सत्य तेही आतां ते चंद्र जाता आसा कळवा अखेर कलियुगा वचून येता ते विनाते जाता ते धर्म कसले नाते जाता ताका धर्म हें करता पालन करता म्हणून सांगता धर्म पालन केले शिवाय आमकां कृष्णाला वापस वचूं येवचें ना ताका ते 4 प्रिंसिपल रेगुलेटरी प्रिंसिपल सांगिल्ले हांगा इसकोणांत कळ्ळें मुखार ब्राह्मण जावप मागीर वैष्णव जावचें ना कळ्ळें ब्राह्मणाची क्वॉलिटी ते आमी परिपालन करता मस्त विस्तार जावन सांगना तें कार्य कळ्ळें तशी आमकां कळून कितें हांव तें सांगिल्लें आसा तशी हे पुराय सांगिल्लें आसा तावळे इतली ती आमकां तांतू येवचें ना म्हणून प्रकळादू सांगता प्रकार सांगता 7:5:31 तो सांगिल्लें आसा भागवतांत आमकां यक्ष प्राप्ती करूंक जाय इतली ती नाते विदु स्वार्थगतिं हि विष्णुं दुराशया ये बहिरत्तमानिनः अंधा यथान्ते उपनीयमान तेभी स्वतंत्र्यां गुरुधाम निबद्धा हे कितले चंद तुका सांगला पळंगा नाते विदु स्वार्थगतिं आमगेले गती आमगेले लक्ष्य मनशांगे लक्ष्य कसलें विष्णु को प्राप्त करचे कृष्णा का प्राप्त करचे परतून वैकुंठा वच्चे गोइंग बैक फ्रॉम बैक टू गॉड कळवा तेच आमगे लक्ष्य ये कळटलें कसं येता दुराशया ये बहिरत्तमानिनः आम्ही ये लोक एन्जॉय करूंक आयल्या कळवा कसलें एन्जॉय करता म्हळ्यार आमकां इंद्रिय तृप्ती कळवा इंद्रिय तृप्ती करून शिल प्रयास कर्म आमी करता वताची कळवा हे आतां आमगेलें जीवन लक्ष्य म्हणून सांगताचे आमी हें करूं कळवा इंद्रिय तृप्ती करचें येता ते निमती कशें आमी तांकां आसक्त दिले निमती आमकां हें सकयल विसरून गेलें कसं विसर केलें आमगे लक्ष्य कृष्ण आमकां परमपिता
वैकुंठ आध्यात्मिक लोक आमगे समाज घरा आम्ही तर येवपाचें कलामात आमकां सूख मेळटलें हें डूब तिकेट सूख जागता कृष्णा संगीत सर्टिफिकेट केल्लें आसा हे लोकांक 8 अध्यायाचो 15 श्लोक आमचो संगीत आसा I hereby certify that this world is this material world is a place for suffering, place of miseries, full of miseries, place full of miseries. म्हणून सर्टिफिकेट दिल्लें आसा कृष्णा हांगा तांकां गुर्तोसना रे अंतू जे अंतू ह्या अध्यायाचो 15 श्लोक संगीत आसा कळ्ळें ते मागीर चर्चा करूंक वेळ आसल्यार सांगता हांव मागीर तशें जेनाक ते आत्मीय जें आसा ते शिक समूह कळना ती हे आत्मीय लोक म्हळ्यार कितले आसा आत्मीय लोक म्हळ्यार सान एक जाग मात आसा 4 लक्ष कसलें 4 लक्ष कोटी माइल्स गाजिल्ली मीटर भौतिक लोकांची म्हणून सांगिल्लें आसा तो एक स्लोगान सांगिल्लें आसता 4 लाख कोटी 4 लक्ष कोटी माइल्स लिमिट काही हे भौतिक लोकांचे विस्तार कळवा ये भौतिक लोकांचे ये आसना भौतिक लोकांना अंतराचे जे ना तांकां सांगता जे हे आतां अंत सकट जर अशें सूख आसा म्हणून सांगता जे कळवा ते आमकां परंपरा तशी कसले ना देव ना ये ना नास्तिक देव ना ते ना म्हणून सांगता म्हणजे आमी भौतिक जावचिल्या कार्यांतू रब्बुगा कळवा ते आमकां च्या कापी सोडून जीव जायना हांगा कळवा आमकां लक्ष्य प्राप्त करूंक म्हळ्यार आमकां दृढ आशिल्लें एक आश ना म्हळ्यार गट्टी जें आशिल्लें एक आश ना आमकां बसच्याक ते आमी बरे तरेचे एक्सक्यूज सांगता हांगा कळवा ते करूं जायना हे करूं जायना मांस सोडूं जायना लसूण पियाव सोडूं जायना म्हळ्यार नो मीट इटींग जाल्यार लसूण पियाव हे सगळें इन्क्लुडींग ते विधान तुज्या जाता कळवा तांतू आसूं तें कळवा ते आमी सोडका गेल्ले जाता ते सोडले शिवाय एक समज एक प्यूर ब्राह्मण जायन तरी आमकां तूं एक जायना आमकां लक्ष्य प्राप्त करूं जायना ते तूं सांगता आसत कळवा कृष्ण सांगिल्लें आसतना कृष्णान सगळे शास्त्रांत तूं सांगिल्लें आसता कसं लागून त्यावेळी आमी हांगा प्रकरण सांगता म्हळ्यार नते विदु सात्तगतिं की विष्णु दुराशया ये बहिरर्थमानिनः दुराशया म्हळ्यार ये आशा यांचे लोक एन्जॉय करूं आशिल्ली आशा आशिल्ली निमती आमकां अंतूची आसक्ती आशिल्ली निमती आमकां आमगे लक्ष्य कळना आमकां परतून आमी कृष्णाचे ओडो वता आमी आमगे वैकुंठ आमगे आत्मीय लोक समज घर आमी थंय उच्चुका गेल्ले जाता जाल्यार मात आमकां सूख मेळटलें पूण असलो विचार जो आमकां ना ते निमती आमकां कसलें सोडूं जायना कळवा तशी जाल्यार कळवा हे भौतीक महत्व तारपरे आशिल्ले जे नाकात अंधा म्हणून सांगिल्लें कळवा ते गुरू जाल्यार ते कोण जाल्यार टिचर जाल्यार अंधा तांणी आतां विंगडजना पुराय लीड करतात ते तांकां सांगिल्लें उपनियमानस्ते भी ईशतंद्रियां गुरु धामनी बद्धाम म्हणून अनिके तांकां बंधनान घालते म्हणून सांगिल्लें कळवा हे ताचें कारण आमकां आमचो भायर वचचें जायचें कारण हे जाता इंद्रिय सुख भोगांतू आमी आसक्ती आमी आमकां तेजो करूं जायना हे मोखांत आशिल्लें जेनाक हे ताका उर्गास दिवच्या कितें जाता कृष्णान आमकां हे भगवद्गीता भागवत अशें वेद पुराण पुराय दिल्लें आसा ते तूं आमकां चैतन्य मेळटा चैतन्य महाप्रभू सांगता सनातन गोस्वामीक मायामुग्ध जीवेरे नही स्वतः कृष्ण ज्ञान कळवा जीवेर कृपया कैला कृष्ण वेद पुराणं चैतन्य चरितामृत मध्य 21-22 सांगिल्लें कळवा जीवेर कृपया कैला कृष्ण जीवा वयर कृपा दाखोवच्या जागीर कृष्णान वेद पुराण पुराय दिलेलें आमकां ते वेद पुराणांतू ते पुराय ते तांचो आसा ज्ञान दिल्लें आसा जानकारी दिल्ली आसा आमी परतून वचची कशी आमी परतून आमगे घरा वचची कशी वाट कशी ते GPS जाता आमकां ते GPS दिला तूं भगवद्गीतान दिला भागवतांतून पुराय दिला शास्त्रां पुराय दिला कळवा कृष्ण आमकां वैकुंठां पेटो जागीर मस्त तत्पर करता आसा मस्त अवतार घेवन सगळें पेटयता आसा जाल्यार आमी तेजे गुमान करना हे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज कसं जालें माम एकं शरणं व्रज म्हणून तेजो आमी आयकना कळवा सकट धर्म सोडायची धर्म पुराय सोडायची आनी म्हाका शरणागती यायची कळवा शरणागती येता समाज धर्म कृष्णाक शरणागती येवचें ते आमी करनाची आयकना ते कळवा तशी हे पुरो आमकां दिल्लें कृष्णा कृपा निमतीत आमकां हे भगवद्गीता चॅप्टर 18
एथ चॅप्टर आमकां मेळ्ळें लेंची कृष्णान दिलेलें तें आमकां हें ज्ञान कळक सलामणा आमकां पत्तून वापस आमकां घर लागीं हे पुतानो सांगच्या कळवा हे पुरो दिला मागीर कृष्णा तान मेळच्याक आसा हेची हे प्रक्रिया दिलेलें आसा ताका तर पळय आतां अध्याय तूं पुराय 7 अध्याय तूं सूर केला ते ज्ञान दिवच्या कळवा तांतू ते प्रक्रिया कसली म्हणून सांगिल्लें आसा अध्याय 7 अध्याय 2 पुरो सांगिल्लें आसा तांतू भागवतांत भागवताचे श्लोक सगळें सांगिल्लें आसा 1 to 17 to 21 शृणोदां मुखार आमी आयकूंक गाय पुराय शृणोदां सकला कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तना हृदयन्तः अपद्र्याणि विधिनोदि सुगस्सतां नष्टप्रायेषु अपद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठगी ततो रजस्तमो भाव कामलोभादयश्चे एते अनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति वगैरे आणि कसं एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति सेवया भगवत तत्वविज्ञानं मुक्त संगस्य जायते वगैरे कसं विद्धन्ते हृदय ग्रंथि चिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे अंत पूरा हे ज्ञान दिलेलं कशें आमी हांगसून भायर वचची कशी हे भौतीक लोकांसून भायर वचून आमकां आमगे लोकांक शी म्हणून तांचो हे पुरो सांगिल्लें आसा तांचो ते तात्पर्य कसं म्हळ्यार वेद ग्रंथ भगवद्गीता भागवत आदी शास्त्रांत दिलेलें कृष्ण कथा श्रवण ते पुण्य दिता आमकां मागीर हृदया भितर आशिल्लें आसना कृष्ण भक्तांक म्हळ्यार आमगे हृदया भितर बशिल्लो कृष्ण परमात्मा रूपेण बशिल्लो कृष्ण कसो करता आमगे हृदयाक शुद्ध करता मागीर अंतर्लीन जावन आशिल्लें कृष्णा अवबोध आमकां अंतर्लीन जावन आशिल्लें कृष्णा अवबोध सगळ्यांक कृष्णा अवबोध आसा कळवा आमकां ते जायन ते जागरण करता हें जाग करता कळवा अतींद्रिय ज्ञान आमकां वाडून हाडयता भक्ती सेवन पंचायत म्हळ्यार भक्ती सेवन निष्ठा वाडून येता आनी काम लोभादी कल्मश ते सोन वता मागीर रजस्तमो गुण ते दूर करता भक्तांक शुद्ध सत्व गुणांतू राबयता तें मागीर नवाजे भगवत तत्व विज्ञान पूर्ण जावन आमकां कोडू जाता मागीर तांचे भौतीक आसक्ती आनी पाप नतील कोरून परतून वैकुंठांत वापस वचाक आमकां प्राप्त करते म्हणून तांतू सांगिल्लें आसा कळवा तांचो पुराय सांगिल्लें आसा हेच तें ज्ञान तांचो कृष्ण दिता भगवद्गीता 7 अध्याय सुरू केला तशें हे अध्यायांत कसं सांगता क्लेशांत आशिल्ले मनीस हे अध्यायांत अखेर सांगता कसं म्हळ्यार हे विशय क्लेशांत आशिल्ले मनीस आनी जिज्ञासू भौतीक सौकर्य अन्वेषण करचो ब्रह्मज्ञान परमानंद ज्ञान जनन मरण रोगादी सुखून आशिल्ले ते मोचन भगवत आराधना विशेष विषय हांगा अध्यायांत चर्चा केल्लो आसा हे अध्यायाच्या अखेरी 7 अध्यायाच्या 30th श्लोकांत सांगिल्लें आसा कसं म्हळ्यार साधी बुधादि देव मांसादि यत्नं चैवेदु प्रयाणकाले कथं तशी सांगिल्लें आसा पळय ते थंय दोन हांगा कृष्ण अर्जुनान थंय धरलें साधी देव म्हळ्यार हें सकाळ हांव वता म्हणून कृष्ण सांगता तूं भगवद्गीता 7 अध्यायांत अखेर पुरो सांगिल्लें आसा ते धरून 8 अध्याय सुरू करता अर्जुन कित्याक भौतीक प्रपंच देव सर्व यत्न अजे पुराय अधिपी जावन आशिल्लो नियन दाव तेच कडेन हांव म्हणून कळ्ळे लेखलाक मरण वेळार तांय मिगेले मरण जेतो ते वेळार तांय मिगेले उडगासूं ताका मेळटले उडगासूं घेतलो कळवा म्हणून तांतू सांगिल्लें आसा तशी मागीर अर्जुन हे आधार करून 8 अध्यायाच्या आरंभार 8 प्रश्न निघले कळवा 8 प्रश्न तुमकां कळटा कसो ते म्हणून हांव ते हें करूंक येना वेळ नसली करना मागीर 8 क्वेश्चन्स 8 एक दोन आशिल्ले ते केल्लो आसा कळवा तांतू ते पुराय क्वेश्चन निमगेले आसा ते क्वेश्चना पुराय कृष्ण ताचे उत्तर दिता जवाब दिता ते तुमकां सांगिल्ले वडे 1 to 2 1 second अंतू पुराय सांगिल्लें आसता कळवा
तो मागीर तिन्नीचे श्लोक 8-2-5 तशे श्लोकांचो प्रसंग आसा मरण वेळारी उद्गास करचे कशे म्हणून अंतकालेचे माम एव स्मरण मुक्त्वा कडेवरम यप्रयाति समद्भाम यादी नास्ति संशयः म्हणून सांगले आसा कोण पळय अंतकाले मरण वेळारी मी गेलो उद्गास करता तो म्हाका प्राप्त जाता मी गेले नेचर मी गेले प्रगती तो आध्यात्मिक प्रगती कृष्णा प्रगती म्हणून सांगले आध्यात्मिक शरीर आमकां वापस मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा कृष्णाक मरण वेळार उद्गास कशी उद्गास करचे उद्गास करूं येता ताका अभ्यास करता कळ्ळें अभ्यास करता म्हणून सांगता उद्गास केले आमकां जायना आतां पळय ते उदाहरण येवन प्रभू आदरांत बरें म्हाका आशिल्लें कार्यकुलां सांगिल्लें आसा हांव म्हगेले अनुभव सांगता तुमकां मरण वेळारी एक लावन आमगेले नेबर आशिल्लो गांवांत ताका पट्टणांत कॅन्सर जाल्लें सगळे चोड्डवां सगळे म्हळ्यार अखेरी तागेले प्राण सोडून वतना ताणें चोड्डवांनी पण चोड्डवांगेले धाकलो दोनीचो म्हगेलो क्लासमेट कळ्ळें तेंचे म्हाका पुरो कळ्ळें कळ्ळें ताणें निमगेलें की ना तूं कसो जावं का अखेरी अशें अशें कसो कळ्ळें ताणें सांगलें की पुतानो म्हाका शीत उठय शीत ताजे ओट्टू सुक्कल पेडो वचना ते भाजून ताजे ओट्टू दी हाजे म्हाका सुक्कल पेडो म्हळ्यार कळना सारडें इंग्लिशान सांगता ते पेडवा जळके कळ्ळें ते म्हाका भाजून दी हाजे म्हूण सांगलें तावळी अशी करतना आमकां म्हळ्यार सांगता म्हाका जी मस्त बोध गायना जाल्यार म्हाका ते उद्गास आसतात कळ्ळें तशी सांगिल्लें कळ्ळें तावळी आमचे हे विवर दवरून ताका ते जिवाक खंयचें शरीर मेळ्ळें आसता पळय सांगया एक पेडवाले एक शरीर मेळ्ळें आसता ताका ते वेळार मरून जाता कळ्ळें तशी ते आमी मनान कर केलें म्हणजे एक एक्जाम्पल सांगिल्लें मातसो तुमकां मनान करून मागीर यम यम व्यापी स्मरण भावून तेजत्यंते कळेवरम तम तम ये विदकम दिया तथा सदा तद्भाव भाविता म्हणून सांगिल्लें कळ्ळें तशी 8 आनी 6 श्लोक सांगले 7 श्लोक बरी बरी इम्पॉर्टंट आसा अर्जुनाले म्हणले केन्ना आमी गेले उद्गास करून ते पूर्ण काम मी केलें मी गेले कर्म करतना युद्ध करतना तशें न्ही कृष्णान तत्काल गेले ताका समान भितर गेले मना आमकां कसं तशें न्हू काम केलें कसं कार्य जावं काम कळ्ळें आमकां वैकुंठ जावं का जाल्यार कसले तरा तप करूं जेवचें ना तपाचें अनुष्ठान करूं जेवचें ना कळ्ळें आमकां सगळं खाव काका तापा कापी च्या जेवचें सोडूं जेवचें ना लसूण पियाज सोडूं जेवचें आमकां वैकुंठ जावं तशेंच आमी केल्या भाव कळ्ळें ते जेवच आमकां जायत ना कृष्ण सांगता कसं म्हळ्यार तस्मा सर्वेश काल युक्ती सगळं सांगता तस्मा सर्वेश हे नेमके कृष्ण अर्जुना तस्मा सर्वेश कालेषु माम अनुस्मरा केन्ना आमी गेले उद्गास करे मागीर तस्मा सर्वेश काल माम अनुस्मरा युद्धजा म्हणून तुगेलें कर्म नियत कर्म करी आमकां सगळ्यांक कितें सांगिल्लें आमी सांगता कसं म्हळ्यार आमकां जेप करूंक आमकां आमगेलें काम आसा कामा वचना पळय आयज चोडवां पळोवता तें पळोवता हें करता खंय सामको वेळ खंय म्हणून कळ्ळें तेंचे जायना आमी एक्सक्यूज सांगता कळ्ळें कृष्ण सांगता म्हळ्यार सर्वेश काल माम तुगेलें कर्म करी हें करी दीस इज आर्ट ऑफ लिवींग आमी आमगेलें कर्म करतना कृष्णाक उद्गास करता ते कशें करचें म्हणून आमकां मनान करता कळ्ळें हांव आतां बँकान आशिल्लो वळी म्हाका 3 आशिल्लो सिनियर ब्रांचांत आशिल्लो हांव मस्त 2-3 ब्रांचान काम केल्लें आसा म्हाका व्हड टार्गेट पुरो दिवचें आसा कळ्ळें हांव पळय ओटो शिरका जाय कस्टमर्सा पळोवका स्टाफा पळोवका वयर शिरतांगेले पुराय करता हांव हे सायन विचार येता नाय कळ्ळें तें आमगेले मॅनेजर आसा अवस्था कळ्ळें हांव कसं केल्लें म्हळ्यार हांव तावळेची कृष्णा ಸ್ವಲ್ಪ आयिल्लो आसा इनिशियल ते वेळार कळ्ळें ते वेळार तावळे ते हांव 16 राउंड्स कडेन 16-20 राउंड्स पुरो तावळी करतालो हांव ते वेळार इनिशियल करचे फुडें पुरो करतालो हांव बँका वचून कृष्णाले फोटो दवरचे दीप जेलोवचे उदक जेलोवंक न्हय न्हू कृष्णा हांव कामा मस्त आसा कळ्ळें हांव तुका साश्टांग प्रणाम करून आमी काम करूं सुरू येता कळ्ळें तशी हांव काम केलें उद्गास करून कृष्णा कशी उद्गास करता आसा कशी उद्गास करचे प्रभू ते पुरो सांगिल्लें आसा कळ्ळें हांवें आमकां डिटेली आमकां सांगना पण आमी आतां पळय आमकां कोणाकडून एक चेल्ला एक बायल मनशीक बार्दी केल्ले बायल मनशीक एक काम आसलें एक परामर्श दिलेली कशें पळय पुरा काम एक चंद करून करता पण आपल्या ताजे पुरा करता जाल्यार तागेले विचार केन्ना आसता
तशी आम्ही विचार करता कृष्णालय म्हणून खूप आदरान संगीत असते एक दृष्टांत संगीत असते तशीच आम्ही कर्म करता यदा प्रवृत्ती बोधानं येन सर्वमिदं तदं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्या सिद्धिं विंदति मानवा म्हणून 46 श्लोकान संगीत कृष्णाना कळवा यासाठी आम्ही शक्ती कसं करता आम्ही शक्ती गेल्या शक्ती म्हणा एकत्र कर्म करता येईल म्हणून तांतू पुरा क्लियर जावन संगीत आसा तशी आम्ही कर्म करता ते आता आउट ऑफ लिव्हिंग जीवन कला तशी आम्ही त्या कले प्रकारा आम्ही जीवन काढका ज्याला मात्र आमकां आमच्या लक्ष प्राप्त करू जाता म्हणून तेजेर असतो मगर आनी कसं म्हळ्यार ते जालें न्हू तशी पराय सांगिल्लें 14, 15, 16 श्लोकान सांगिल्लें आसा अनन्य चेता सततम योमान स्फुरति नित्यशा तस्याहं सर्वप्रता नित्यस्य योगिना म्हणजे दोन्ही 3 वेळा त्या स्पष्ट सांगिल्लें आसा कृष्णान अनन्य चेता अनन्या अशें जेन्ना अनन्य चेता सततम योमान स्मरति नित्यशा स्मरति म्हळ्यार मी गेलो उदास करता नित्यशा नित्यम जावन केन्नाय 24 hours कृष्णालो उदास करता म्हणून उत्सुक आमी कळवा तशी ते 6th अध्याय तो अखेरच्या श्लोकान सांगिल्लें आसा मद्गतेन अंतरात्मना म्हणून मद्गतेन अंतरात्मना सांगला तोच उत्तम भक्त म्हणून योगी म्हणून सांगिल्लें आसा मी गेला मन भितरी मी गेला आलोचना केन्ना निरंतर करचेशिल्लो तोच समाज योगी तोच भक्ती योगी तोच कृष्ण अवधान आशिल्लो करचो कळवा तशी 17, 22 श्लोकान तूं आमगे स्पिरिच्युअल वर्ल्ड आनी मेटिरियल वर्ल्डाचे ते कसं जालें म्हणून ते सांगिल्लें आसा तुमकां पुराय ते डिटेल जावन सांगना मागीर 23, 28 श्लोक मरण दोन्ही मार्ग आसा म्हणून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार उज्वडान एक मार्गांचे जेन्ना एक योगी तो मुक्ती येता काळका वाटेन जें केल्यार तो मागीर वापस परतून हांगा येता म्हणून सांगिल्लें आसा कळवा तावडे ते दोनी आसले नैते श्रुतिपार्था जान योगी मुख्यते गच्छना तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुना म्हणून सांगिल्लें आसा कळवा 27 श्लोकान सांगिल्लें भक्ती योगी कृष्णा बोधान आशिल्लो ताका कसलेंच वरीसना तो काळका जाल्यार येना न्हय जाल्यार येना कळ्ळें लायटा जाल्यार येना ताका कसलेंच वरीसना इतलें म्हळ्यार तो कृष्ण जाल्यार भक्त आसा कृष्णा केन्ना उदास करता कृष्ण कई बळस आसा उजवाड आसा म्हणून सांगिल्लें आसा ह्या खान कृष्णा ता खान की मायारा अधिकार म्हणून सांगिल्लें आसा तशी कृष्ण कई बरो उजवाड आसा जाल्यार उजवाडांनी काळक काय ना योगी म्हळ्यार भक्ती योगी कृष्णा बोधान आशिल्ले एक योगी ना मरचे वेळारी कळवा तो वैकुंठ प्राप्त करता म्हणून तांचो सांगिल्लें आसा तशी अखेरचे श्लोक वेदेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्ते सर्वं इति मित्वा योगी परस्थानम् उपैति आद्यम् आम्ही कर्मकांड कर्मयोगी ध्यानयोगी हठयोगी योगी ज्ञानयोगी पुराय असतात आणि करचे कर्म सगळं असणार त्याचे पुण्यफल कय वचना योगी कय वचना कोणा एक भक्ताक कळवा त्या भक्ताक ताचे पुण्यफल पुरा मिळताची ताका अखेरी वैकुंठ प्राप्ती येताची कृष्णाक प्राप्त करूं येता दोन हातांचो लड्डू कळवा म्हणून सांगिल्लें ताका तेंय मेळटा हेय मेळटा भौतीक हें आशिल्लें पुराय ऐश्वर्य मेळटा ताका आध्यात्मीक हें आशिल्लें ताका लक्ष्य प्राप्त करूं येता ताका म्हणून सांगिल्लें आसा म्हणून सांगून ताजें हें न्हय आमी केन्नाय कृष्णालय भक्ती देव सुद्दां आमची इंद्रिय ल्हानशें नाशना ज्याला मात्र उत्तम भक्त मात्र कृष्ण स्वीकार करता सगळ्यांक जीव स्वीकार करना तशी जे मुचुकुंदाक कृष्णान तेचे जन्मांतून ताका मुक्ती दिवन कृष्णा लोक पेटयलें ताका सांगिल्लें आसलें तूं लागचें जन्म एक शुद्ध ब्राह्मण कुटुंबांतून जन्म घेतलो आनी थंय भक्ती सेवा 24 hours तूं करतलो 24 hours निरंतर ज्ञान कर तशी तो वैकुंठान तशी तो पळयलो कळवा तशी निरंतर ज्ञान भक्ती करता म्हणून ते ह्या अध्यायाचें सार कळवा सत्ता दे सबस्टान्स दे कळवा तशी आम्ही करचे धर्म असो धर्म कसो आमगेले इंद्रिय सुख भोग न्हय आमगेले धर्म कृष्णाले इंद्रियाक प्रीती करचे आमगेले धर्म कळवा तशी हांव एकदा 1 to 9 हांव सांगिल्लें आसा भागवतांत धर्मस्य हि अपवर्गस्य न अर्थो अर्थाय उपकल्पते न अर्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभो या हि स्मृता म्हणून सांगिल्लें आसा थोडे वर्ग लास्ट क्लास ते सांगिल्लें दिसता वर्ग म्हणून करता तुमकां पापा बाबा मा म्हळ्यार आमी अंतुजेलेची
आम्ही अध्वानांतू तितला कठीण जे असले प्रयत्न पुरा करता असायचे याची कठीण प्रयत्न करू अशी नाही जन्म म्हणून भागवतांत सांगितलं असतं शेषपदेवान स्वस्त श्लोकांत 551 पुरा सांगितलं असतं कळवा त्या पुराय सांगना वेळ नसते कळवा तशी सांगितलं असतं म्हणजे आमगेले धर्म कसले आमगेले धर्मस्य ही अपवर्गस्य मुक्त जावचा आशिल्ले कर्मांचो म्हणजे आवका कळवा अपवर्गा म्हळ्यार मुक्ती कळवा लिबरेशन ताका खातीर आमी धर्म करता आमगे कर्म करता म्हणून सांगितलं असतं कळवा ना विंगड खंयचे न्ही आमगे कर्माचे उद्देश आवका तशी 1 to 10 हांव चेंज सांगितलं कामस्य नेंद्रिय प्रीति लाभो जीवेद यावदा जीवस्य तत्वजिज्ञासा नार्थो यच्चेह कर्मभिः आमगेले जन्मांचो मनुष्य जन्मांत आयिल्ल्यार कसं म्हळ्यार तत्वजिज्ञासा आमकां जावच्या ताका ते प्राप्त करूंक तशें कर्मांत जावका आमगे आशच न्हय इंद्रिय संतृप्तीक आशिल्ले आशा शनजय कळवा कसला आशा अचुगा कृष्णा सेव ऋषीला अशी जावका म्हणून सांगतो सांगितलं असं कळवा तसे अंतो पुराय सांगून या अध्यायाच्या अखेरी तशी सांगितलं असं कसं म्हळे आमगेले कर्म पुराय कृष्णाक करता तांकां इंद्रिय तृप्ती करून जला मात आमकां परमपद प्राप्ती जाता परमपद म्हळ्यार वैकुंठ कळवा कृष्ण परमपद म्हळ्यार कळवा ताका कितें आमी कर्म करता गेलेले म्हणून आमकां आशिल्ले हे विवर समस्या जानकारी आमकां कृष्ण हे 8 अध्याय पुराय सांगितलं आसा हे आमी सममनान करून आमी प्रावर्ती करता आमी अभ्यास करता तेला मात आमकां वैकुंठ ताका कृष्णा उद्गास करूंक अधिसरळ जे आसले मार्ग चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें आसा ते हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे आमी केन्ना आमी न्हिदो जोड्यार आमी सांगल्यार आमी उठता येतना जी म्हणटा अरे तुम्ही ज्याकडे प्रॅक्टिस करून पळयाची आमी न्हिदो जोड्यार हरे कृष्ण म्हणले म्हणायचे तुम्ही उठता जोड्यार आमी उठता जोड्या हरे कृष्ण म्हणून आमी उठता हे आता कृष्णाक उद्गास करचे सर्व जाण मार कळवा उद्गास करप तशी आमकां वैकुंठ प्राप्त करूं येतले म्हणून हांगा इतले मातूं सांगून हांव आमगेले वाणी हांगा समाप्त करता जालें म्हणून चुका बी आसल्यार म्हाका माफी याचना करता वा तुमकां इतले पुराय आयकून क्षेमेर आयकून आशिल्ल्याक तुमकां हृदयांगजान आशिल्ले धन्यवाद दिता हरे कृष्ण ओरटू माताजी कसले म्हणे तुमकां प्रश्न जो असल्यार आतां नेमको वयता वेळ जाल्या प्रश्न कसले क्लॅरिफिकेशन कसले म्हणे असल्यार आतां तुमकां कमेंट्स पुराय नेमको आशिल्ले वेळ नेमको वयता हरे कृष्ण ओरटू यू माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण तुमकां अनंत धन्यवाद मस्त लायक करून 8 अध्यायाचे समरी सांगले तुम्ही आणि तदनंतर समरायझही केले तुमगेले अमूल्य समय आमगेल खातीर तुम्ही काडलेले खातीर तुमकां अनंत धन्यवाद हरे कृष्ण कसले प्रश्न असल्यार नेमको वयता प्रभुजी उत्तर दितात हरे कृष्णा